चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो रंगोवपाच्या कामाक नेट आयला। फोंडें म्हालांतल्या मुर्डी खांडेपार वाठारांतलो मुर्तीकार प्रकाश च्यारी आपल्या फामील सयत फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गणपतीच्यो आकर्षक मुर्त्यो तयार करता। फाटलीं कांय वर्सां जालीं मुर्तीकार च्यारी खासा कागदापासून 2 मुर्त्यो तयार करता। कागदाच्या मुर्त्यांक मागणी आयिल्ल्याचें मुर्तीकार प्रकाश च्यारी हांणी सांगलें। आता म्हाका 17 वर्सां जालीं आनी चालू आहा म्हाका वर्सां गणपती करपाक 45 वर्सां जालीं। आमचे गणपती ह्या वर्सा 230 जाले। वाडटा भरपूर आमकां वार्षिक मागणी आसता। गणपती करता चिकण माती आनी पेपराचें पण करता आमी। हांव करता पळय चालू आहा ती फुडें पेपराचो करता। कितले करता पेपर? सध्या 2 ऑर्डर आसा, फुडें वर्सा आनी वाडले। पेपर कितें यूज करता? पेपर म्हणजे कागद आनी थोडी शाडू माती मिक्स करून। कितले पेपर यूज जाता एक गणपतीक? एक गणपती 2 किलो माती लागता। आमी 5-6 जाणां मनशां सगळीं हेल्प करता। म्हणजे बायल 2 चेडवां सून आसा, चेडो आसा आनी ती सून बी गणपती करपाक जाय। तेजे आई कडेन ती गणपती करता, ती हांगा बी करता। केन्नाच्यान सुरवात करता? आता ह्या वर्सा मे म्हयन्याचे सुरू केल्ले। फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत गणेश मूर्ती तयार करपाचें काम जोरान सुरू आसा। गेले कांय दिसां पासून कलाकार रात दीस चित्रशाळेंत काम करतात आनी पेंटिंगाचें काम फुडले कांय दिसां भितर पूर्ण करपाक ते सद्या व्यस्त आसात। मुर्डी खांडेपार हांगसरले प्रकाश च्यारी आनी तेजी फॅमिली सद्याक पेंटिंगाच्या कामाक व्यस्त आसात। गेले कांय वर्सां पासून ते खास म्हणजे कागदाचे गणपती तयार करतात आनी ते 2 गणपती हे खास आकर्शण ठरतात। कारण ह्या वाठारांत फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत कागदाचे गणपती चडशे उजगांव भागांत आनी खांडेपार भागांत पुजले वयता आनी ताका लागून प्रकाश च्यारी आनी तेजी फॅमिली हे 2 गणेश मूर्ती दर वर्सा तयार करता। फुडल्या वर्सा आनी एक गणेश मूर्ती कागदाचे ते तयार करपाचे आसा। बाकीचे सगळे 200 वयर गणपती ते चिकण मातयेचे तयार करतात। सद्याक तेंचें काम पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा आनी फुडले कांय दिसां भितर तें काम पूर्ण जातलें आनी वेळार लोकांक गणेश मूर्ती दिवपाक ते सद्याक प्रयत्न करतात। मुर्डी खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी।